बर्ज क्लबान 2023, 2024 आणि 2024 ते 25 वर्सां बेकायदेशीर मार्गान केली सुमार 22 कोटी रुपयांची कमाई। रस्ते अपघात चालूच फाटल्या 24 वरांत वेगवेगळे कडेन जाल्ल्या 3 अपघातांनी तिगांक मरण, एकलो सोय अपघातान सोंपलो जाल्यार दोगांक गाडये पोंदात चिड्डून आयले मरण। युनिटी मॉला संदर्भात आपूण लोकां वांगडा सांगता उत्तर गोंयचो खासदार श्रीपाद नायक। केंद्राकडेन चर्चा करून गोंय सरकार घेतले योग्य निर्णय, भाऊ उलयलो। रेश मागुसच्या लोकांनी डेल्टिन कॅसिनोच्या किंग्स बोटीक केलो विरोध, पंचायत आनी आमदार खंय लोकां वांगडा। बेताळ भाटी ग्रामसभेत CZMPचो ड्राफ्ट प्लान रिजेक्ट। ड्रग्स एब्यूज गुन्ह्यांविरोधी सामाजिक समस्या सांगता सर्वोच्च न्यायालयाचो सरन्यायाधीश सूर्यकांत गोंय आनी गोंयकारपणाच्या वेगळेपणाची केली तोखणाय। देशाच्या राजकारणाचो खेळाचेर परिणाम जावप सामके चुकीचे। क्रिकेटी भितर राजकारण येवप हेवूय दुर्दैवाची गजाल म्हणटा ऑस्ट्रेलियाचो दिग्गज क्रिकेटर शेन वॉटसन। केंद्रान 131 पद्म पुरस्कारांची केली घोषणा। ICCन दिल्ले वॉर्निंगे उपरांत पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड आयलो जाग्यार। T20 वर्ल्ड कपा खातीर केली पंगडाची घोषणा। ह्यान आदी बांगलादेशाक दिल्ले समर्थन। बांगलादेश T20 वर्ल्ड कपांतल्यान भायर, ICCन स्कॉटलंडाक दिलो चान्स। बांगलादेशान आनी एका हिंदूची हत्या न्हिदिल्लो आसतना पेत्रोल ओतून घातलो उजो।